पारंपारीक सहकारी संस्थांक आता आनीक परवानगी दिवपाच्यो ना, त्यो बंद करपाचो वेळ आयला। त्यो लुटपाची पद्धत जावन पडल्या। आमी त्यो थांबोवपाक जाय आनी नव्या युगांतल्या सहकारी संस्थांचेर लक्ष केंद्रीत करपाक जाय, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। स्टार्टअप आणि स्टँडअप इंडिया म्हणटा तेन्ना कॉपरेटिव्ह सॅक्टरांतल्यानूय बी यूथ लेड कॉपरेटिव्ह जो मुवमेंट हो सुरू जावप हो गरजेचो आसा आनी प्रमोटींग द न्यू एजीस कॉपरेटिव्ह सोसायटीज। पारंपारीक क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे दीस सोंपले, आनीक क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटी नाका आनी गरजूय ना। म्हाजें तर म्हणणें आनीक परमिशनूय दिवं नाका। खूब जाले पयशे दी आनी घे, ते बंद कर आतां इल्ले, कारण ते फक्त कशा लोकांक लुटपाचे आनी हे धंदे आहा त्या खातीर नवीन आमी वेगळ्या सॅक्टरांत कॉपरेटिव्ह सोसायटीज कश्यो सुरू करतल्यो हाचो विचार आयज जावपाची गरज आसा। आनी हे जर केलें जाल्यार वीच इज अगेन लेड टू, आमी जेका म्हणटा इट इज अ कनेक्टिंग टू द विकसीत भारत, विकसीत गोवा 2037 आनी विकसीत भारत 2047 ही थीम लक्षांत घेवन आमी कॉपरेटिव्ह सॅक्टर खूब व्हडलो रोल हातूंतल्यान प्ले करूं शकता। कॉपरेटर्स जे आसा हे खूब मोठो रोल ह्या गजालीत प्ले करूंक शकता।